नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत येवकार. आमी आज खुबशे इंट्रस्टिंग कितें तरी काम करपाचें आसात. आमी एक प्रॅक्टिकल करपाचें आसात आनी त्या प्रॅक्टिकलान पार्ट घेवपाक म्हज्या बरोबर थोडे हांगा आमचे फ्रेंड्स आयिल्ले आसात. तांकां एस्ट्रोनॉमी आनी स्पेस हातूंत भरपूर इंट्रस्ट आसा. तांची नॉलेज आनी इन्फॉर्मेशन पळोवन म्हाकाय खूब अजाप जालें. तर हांवें तांकां एक आमच्या प्रोग्रामान येवपाचें आमंत्रण दिलें आनी एक ल्हानसो प्रोजेक्ट करपाचें तांकां एक चॅलेंज दिली. तांकां हांवें सांगलें की तुमी वचात आनी जे अंतराळात जे प्रोब्स गेल्यात, मिशन गेल्यात, कितलींशीं रॉकेटां गेल्यात, हांची सगळी म्हायती हाडात आनी आमच्या दर्शकां बरोबर ती इंट्रस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेअर करात. हे आसात मुश्टीफंड हायर सेकंडरी पणजे हातूंतले सायन्स विभागाचे भुरगे. तांची वळख पयलीं करून घेवया. हाय, म्हजें नाव माधव प्रकाश क्षीरसागर. हॅलो, माझे नाव सुयोग उज्ज्वल कामत. हाय, म्हजें नाव अक्षय रेगे. हॅलो, माझे नाव नितीश फातर्पेकर. तर आज आमी एक काम करपाचें. तुमी सगळ्यांनी वेगळे वेगळे जे प्रोब्स आमच्या स्पेसान गेल्या हांचेर प्रोजेक्ट्स करपाचे. चल हांव तुमकां सगळ्यांक लायब्ररीन व्हरतां आनी सगळी लायब्ररी तुमच्या फुडें उगडटा आनी तें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून तुमी आमच्या बरोबर शेअर करात. सर, गुड इवनिंग. सर, कितें आसा की सेंट्रल लायब्ररीचेर थोडे भुरग्यांक हांवें हांगा सेंट्रल लायब्ररीन हाडिल्ले आसा आनी ते खूब एस्ट्रोनॉमी आनी स्पेस हातूंत इंट्रस्टेड भुरगे. सो एक ते बारीकशे प्रोजेक्ट करूंक सोदतात आनी ताजे गायडन्स तुमचे कडेन घेवपाक ते आयले. आनी वॉयस हे मिस्टर कार्लोस फेर्नांडीस, क्युरेटर ऑफ आमचे सेंट्रल एदी व्हडली जी तुमकां हांगा सामकी पॉश लायब्ररी दिसता, ताजी इन्चार्ज आसात ते. तुमकां कितें आसा लायब्ररी बद्दल इन्फॉर्मेशन तुमी तांचे कडेन घेतल्या जाता. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. आमी थोडे भुरगे आसा जांकां स्पेस आनी एस्ट्रोनॉमीन खूब इंट्रस्ट आसा आनी आमी एक प्रोजेक्ट करूंक सोदता. हो स्पेस प्रोग्रामचेर प्रोजेक्ट, स्पेस मिशनांचेर प्रोजेक्ट करपाक सोदता. सो ही लायब्ररी येदी व्हडली आसा की खंय सोदप तें कळना. ओके, कितें आसा पळय, येवकार तुमकां आमच्या लायब्ररीन. आनीक आमची लायब्ररी सगळे वाटेन जें कितें लागता न्ही भुरग्यांक तितलें आसा. पयले माळयेर तुमकां एंट्रन्साक बुकां कशी इश्यू करप, ऑटोमॅटीक करप, कन्वेन्शनल मेथड करप तें मेळटलें. मागीर दुसरें न्यूजपेपर सेक्शन आसा, मॅगझीन सेक्शन आसा, ब्रेल सेक्शन आसा. दुसरें म्हणल्यार चिल्ड्रन सेक्शन आसा, तातूंत सगळीं बुकां आसा. म्हणजे एन्सायक्लोपिडिया, नॉवल्स, मागीर भुरग्यांक थंय मेळटली. देन ऑस्ट्रोनॉमीची स्पेशल बुकां आसा, ते भायर सीडी रॉम्स आसा त्यो तुमच्यान पळोवंक शकता. तिसरी माळयेर सगळीं बुकां जी तुमी घरा व्हरोंक शकता. म्हणजे तुमी मेंबर आसा लायब्ररीचे. चवथी माळयेर सगळीं बुकां रेअर जी गोंयांत पब्लीश जाल्ली आनी सामकी गोंयांक लागता, हिस्ट्री पार्ट म्हणा नाल्यार खंयच्या तुमकां सब्जेक्टान, ती सगळीं बुकां चवथी माळयेर दवरलेली आसा. पांचवी माळयेर सगळीं रेफरन्स बुकां जी फ्रॉम लेमॅन टू प्रोफेशनल्स. सवे माळयेर सगळीं लॅटीन लँग्वेज बुक्स आसा. तातूंत पुर्तुगीज येयली, लॅटीन येयली, स्पॅनीश, फ्रेंच, सिलोनीस, तमीळ आनी इंग्लीश. आनी तुमकां कितें तरी आमच्या लायब्ररीन ना तें तुमी आमकां सांगत जाल्यार आमी हाडून तें तुमकां दिता. हय सर. आनी एक म्हणल्यार जे दिसा सगळे प्रोब्स लॉन्च जाल्ले, अपोलो, जेमिनी बी सगळे, त्या दिसा जी बातमी आयिल्ली ती सुद्दां तांकां रेअर बुक सेक्शनान पेपर मेळटा. आनी त्या दिसाचे पेपर जे पब्लीश जाल्ले गोंयांत ते सगळे पेपर थंय चवथी माळयेर आसा. सर, थँक्यू सो मच. येस, थँक्यू. आनी हे भुरग्यांक आपलें काम चालू करूं न्ही, मागीर ते कितले तांणी रेफरन्स केला तो आमी मागीर पळोवया. थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. तर जालें मरे सगळें? रेफरन्स बी सगळो केलो? ओके. आतां तुमकां इंट्रस्ट आशिल्ली स्पेस मिशन्स आनी प्रोब्स कितें हाडलें इन्फॉर्मेशन? ओके. आज तुमी सगळे आमचे स्पेस सायंटिस्ट, फ्युचर स्पेस सायंटिस्ट, तुमी आमच्या दर्शकांक सगळे वेगळे वेगळे मिशन्स आसात हांचे बद्दल थोडे सांगात. ओके. सो आतां आसा कितें, आमकां स्पेसान वचपाची गरज कित्याक पडिल्ली? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर. एक कोल्ड वॉर जालें. एक्चुअली स्पिरीट ऑफ डिस्कवरी बी आशिल्ली, सायन्स बी, आनी कॉम्पिटिशन जालें दोन कंट्रीचें आनी स्पेसान वचपाची गरज मनशांक फर्स्ट टायम पडली. ओके. सो आनी स्पेस प्रोब्स चालू केले. अमेरिका आनी रशिया हांचें मेन कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी फर्स्ट प्रोब कोणें चालू केलो? विच कंट्री? रशिया. सो रशियाचो आमचो सामको फेमस पाथ ब्रेकिंग असो जो प्रोब आशिल्लो, जो स्पुटनिक मिशन्स, जे मिशन्स आशिल्ले न्ही, एकूच स्पुटनिक नाशिल्लो पूण ताजी सिरीज आशिल्ली स्पुटनिकांची. ते आमी ऑलरेडी आमच्या फाटल्या प्रोग्रामान बी पळयलां. पण एनीवे तुवें रेफरन्स केला जाल्यार थोडे आमकां स्पुटनिक जी श्रृंखला आसा, जी सिरीज आसा, ताज्या बद्दल थोडें सांग. ओके. स्पुटनिक हे रशियाचे मिशन आशिल्ले. ते बेसिकली अशें
एक्सपेरिमेंटल फ्लायट आशिल्ले Okay. ताणें काय अशें म्हणजे रिसर्च करपाचे नासले, फक्त एक्सपेरिमेंटा खातीर. आनी चडशे फ्लायट्स आशिल्ले ते प्रोब्स आशिल्ले ते परत पृथ्वीर येवपाक शकूना. ओके ते चड करून म्हणजे अशें एक्सपेरिमेंटाक धाडिल्ले. हय वयल्या हातून वातावरण काबार जालें. स्पुटनिक 1 हे फर्स्ट आर्टिफिशियल सॅटेलायट लॉन्च केले आणि ह्या मिशनान स्पेस एज ची सुरवात केली. ह्या मिशनान वयल्या एटमॉस्फियराची डेन्सिटी सोदून काडली आणि आयनोस्फियरार रिसर्च केलो. म्हणजे लेयर ऑफ एटमॉस्फियर. हय स्पुटनिक 2 हे प्रोब हाणें पयल्या फावटी खंयच्याय लायफाक स्पेसान व्हेले आणि हे एनिमल आशिल्ले. हय. लायका म्हणून एकटो तुमकां कुत्रो सगळ्यांक खबर आशिल्लो. आसा, हय, बरोबर. फर्स्ट डॉग इन First dog in स्पेस. space, हय. लायकाचे नावाचे मिनिंग आसा बार्कर. हाणे रशियान ताका म्हणजे भोगता. मुद्दम हय बार्कर. कुत्र्या खातीर दवरले. आमी आयकल्ली लायका इज अ ब्रीड म्हणून, बट इज नॉट अ ब्रीड. नो इट्स नॉट अ ब्रीड. Okay. It's I think a terrier. It's an adjective. It's an adjective. Okay. It's a special kind of terrier. It's Dog. a, yeah. ओके बरें. स्पुटनिक 3 आणि कितें मॅग्नेटिक आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक रेज आणि कॉस्मिक रेज फील्ड आणि कॉस्मिक रेज Okay. हाचेर रिसर्च केली आणि खूप कितें हाचेर रिसर्च केली. म्हणजे कॉस्मिक रेज म्हणजे जे स्पेसान आमी वतात न्ही, आउटसायड द एटमॉस्फियरान आमच्या जे सूर्याची- सगळे आमचे सूर्याचे ज्यो कितें म्हणटा ताका आमकां जे लायफ गिविंग रेज असतात, हय. पण वेन वी गो आउटसायड द एटमॉस्फियर कितें जाता, देर आर व्हेरी डेंजरस रेज देर, आणि सगळे सूर्यातल्यान चार्ज पार्टिकल्स येतात तांकां आमी सोलार विंड म्हणटात. सो हे सगळे जे कॉस्मिक रेडिएशन्स आसा हाजी आमकां सगळी जाणीव आसा ती स्पुटनिक 3 मिशना कडल्यान कळिल्ली की स्पेसान भितर कॉस्मिक रेज आसा म्हणून. हय. ओके, सो डिस्कवरी म्हणजे हे सगळे मिशन्स कित्याक गेल्ले, आमचे फक्त स्पेस डिस्कवर करपाक. मागीर आयले स्पुटनिक 5. स्पुटनिक 5 एक युनिक मिशन आशिल्लें कित्याक इट वॉज द फर्स्ट टू सेंड अँड ब्रिंग बॅक टू द अर्थ लायफ. ओके, सो हातून बी 2 कुत्रे कोण कुत्रे आशिल्ले नाव सांगात पळोवया, कोणाक खबर आसा सर म्हाका खबर सांग. स्टेल्का आणि बेल बेल्का आणि बेल्का स्टेल्का आमी आणि ऑलरेडी दाखयला. स्टेल्का आणि बेल्का. ओके, आणि हातून 40 हुनीर बी आशिल्ले आणि प्लांट स्पिसीज बी आशिल्ले थोडी, ओके. सगळे रिसर्च करपाक. म्हणजे लायफ स्पेसान कसो उरतलो हे पळोवपाक. हय आणि स्पेसान वचून येतकच ताजेर कितें परिणाम जातले ऑन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हे तांणी स्टडी करपाक ट्राय केले. आणि हे मिशन्साक म्हाका दिसता कॉर्बल स्पुटनिक सुद्धा नाव आशिल्लें हय. न्ही, कॉर्बल स्पुटनिक Corbel म्हणटात Sputnik ताका. ओके, आणि कितें खबर आसा तुका स्पुटनिका बद्दल? हाज्या नंतर मागीर स्पुटनिक 6 आयले जे जाणे परत कुत्र्यांक व्हेल्ले 2 चॉल्का आणि मुश्का म्हणून. ओके, पूण कितें जालें ताजे जेन्ना ते ऑर्बिट करताले ताजो प्रॉब्लेम जालो आणि जेन्ना ते अर्थार परत येताले तेन्ना ताजी कितें ट्रॅजेक्टरी चुकली म्हणून रशियाक दिसलें की ताजी ट्रॅजेक्टरी युएसएन वता आनी ते मिशन हायजॅक करत म्हणून ताणें एक बटन आशिल्लो तांचो, ताजे अशें सिस्टम आशिल्लें ते दामले. तातूंत कितें जातालें आपुणूच ते मिशनाची ट्रॅजेक्टरी सारकी जाताली. सो हाज्या खातीर ताणें इलेक्ट्रीक चार्ज दिलो त्या सिस्टमाक खातीर. इलेक्ट्रीक चार्ज जनरेट जालो आणि ते कुत्रे मागीर तातूनच काबार जाले. म्हणजे ते चुकून वाट चुकून अमेरिकेन पावलें पावपाचे आशिल्ले आशिल्ले म्हणून आनी रोखडे ते काबार करून म्हणून उडयले. आनी दुसरे ट्रॅजेक्टरी चेंज ओके, केली. आणि कुत्रे मेले. हय कुत्रे. स्पुटनिकान भितर वेगळे वेगळे भाग आशिल्ले, पार्ट्स आशिल्ले, तांकां तांणी दुसरी वेनेरा, वॉस्टॉक बी अशी नांवां हय दिली. अजून पर्यंत टोटल 9 स्पुटनिक मिशन मिशन आशिल्ली. ओके, सो स्पुटनिक मिशन हे फर्स्ट मिशन जाले. ताज्या उपरांत तांकां खूब श्रेय मेळ्ळें, फर्स्ट मिशन इन स्पेस बी सगळे. पण इमिडिएटली ताज्या उपरांत रशियेक आनीक मिशन धाडलें, तातूंतूय तांकां भरपूर सक्सेस मेळ्ळो. ओके, तुमकां नाव आसतलें खबर, तुमी केला रेफरन्स वॉस्टॉक. ओके, वॉस्टॉक मिशन. तर नितीश तूं आमकां वॉस्टॉक मिशना बद्दल थोडेशें सांग. एक वॉस्टॉक आशिल्लो जो इट वॉज अ रशियन स्पेस प्रोग्राम ओके, and it was famous because it put the first man in space. Humans first went to space. म्हणजे फर्स्ट पावल आमी मनशान दवरलें बिकॉज ऑफ वॉस्टॉक Vostok. मिशन्स. बरोबर. मागीर टोटल वॉस्टॉक 6 प्रोब्स आशिल्ले. So, 6 प्रोब्स. तातूंतसून फर्स्ट कॉस्मोनॉट आउट ऑफ देम वॉज युरी गॅगरीन Yuri Gagarin. जो वॉस्टॉक 1 गेल्लो. Okay. मागीर टोटल तातूंतसून 6th वॉस्टॉकान व्हॅलेंटिना टेरेस्कोवा गेल्ली. म्हणजे व्हॅलेंटिना टेरेस्कोवा कोण सांग? फर्स्ट First woman in वुमन इन space. स्पेस, फर्स्ट लेडी इन स्पेस, व्हॅलेंटिना टेरेस्कोवा. ओके, Okay, so 13 April 1961, Yuri Gagarin went to space. हय, So and his flight continued for over 1 day, one day. and then
ताणें ऑर्बिट केलें, हय. He orbited there. Then came up. Then there was special interesting fact in this. हय. UD त्यांना काय असे zero gravity पण measure करपाक काय नाशिल्लें. The same path and the distance between them was just 6.5 kilometers. So they're very close. ओके. And even Vostok 5 and Vostok 6 were again simultaneous. सायमल्टेनियसली एकामेकाची कंपनी दिवंक दिसता, नॉट टू फील लोनली इन स्पेस. So Okay. Vostok 5 was around for 5 days. It lasted in orbit, and Okay. Vostok 6 was for 3 days. सो वॉस्टॉक मिशनांचं मेन एम वॉज टू सेंड ह्युमन्स इन स्पेस. वी आर थिंकिंग ऑफ कॉलोनायझिंग. आमी मार्सार वचून आमचे जे एक्स प्रेसिडेंट आशिल्ले अब्दुल कलाम तांणी म्हणलां सुद्दां की मार्स इज द फ्युचर ऑफ मॅनकायंड. आनी आमचे जेन्ना पृथ्वीचेर पॉप्युलेशन एक्सप्लोर जातलें मे बी आमी मार्सार वचून जगतले. ओके, पूण ताजी तयारी केन्ना जाली बिकॉज ऑफ वॉस्टॉक मिशन्स. हे वॉस्टॉक मिशन्साची स्पेशालिटी आसा. ओके, सो आतां वॉस्टॉक मिशन्स आनी स्पुटनिक मिशन्स हे रशियाचे आशिल्ले. ओके, आता अमेरिका काय उगी नाशिल्ली. अमेरिका तशी कंट्री उगी बसूंकच शकना. सो तांचें काम चालूच आशिल्लें. सो अमेरिकान कितें केलें हे आमी आतां फुडें पळोवया. आतां म्हाका दिसता सुयोग आनी माधव उरल्यात. तुमी अमेरिकेच्या प्रोब्सांचेर म्हाका थोडेशें इन्फॉर्मेशन दियात. पूण आतां आमचो एक ब्रेक घेवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अप अँड अवे. परतून रोखडेच मेळुया. वेलकम बॅक. तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप अँड अवे. आमी आसात स्पेसांत आनी विंगड मिशन सुरवाती पासून स्पेसान गेले. म्हणजे एपोलो 11 चंद्रार लँड जाले, पूण ताज्या पयलीं जे सगळे मिशन्स आशिल्ले तांच्या बद्दल एक्सपेरिमेंटल मिशन्स अशें म्हणल्यार जाता तांच्या बद्दल आज आमी डिस्कस करतात. तर आतां आमचो अमेरिकन स्पेस प्रोग्रामाचो फर्स्ट जो प्रोब आशिल्लो मिशन आशिल्ले ते खंयचे आशिल्ले? मर्क्युरी. हाच्या बद्दल कोण सांगतलो? I'll tell you. ओके, सो मर्क्युरी मिशन हे अमेरिकाचे फर्स्ट प्रोब आशिल्लो. हाच्या बद्दल आमकां जे प्रोजेक्ट केला सुयोग थोडे इन्फॉर्मेशन आमकां दितलो. As there was space race going on between USSR and USA, so USA sent one mission called Mercury space program in space to compete with Russia. ओके, सो मर्क्युरी स्पेस मिशन हॅड एनिथिंग टू डू विथ मर्क्युरी? No, sir. ताचें नांव मर्क्युरी आशिल्लें. Yes, there was no any direct connection between Mercury, but मिशन आनी मर्क्युरी प्लॅनेट. पण तुम्ही भुरगे म्हाका सांगू शकतात की फर्स्ट प्रोब अमेरिकेचो मर्क्युरी हे कित्याक नांव आशिल्लें ताका? मर्क्युरी हो पहिलो प्लॅनेट पयलो प्लॅनेट आमचो सोलर सिस्टमाचो. आणि त्याची स्पीड, इट इज अ रोमन गॉड ऑफ स्पीड. दॅट्स व्हाय मेसेंजर आशिल्लो. ओके, मर्क्युरी देवांचो दूत आशिल्लो, मेसेंजर. सो आमच्या कितें म्हणटात ताका स्पेसान वचपी अमेरिकेचो दूत हो मर्क्युरी मिशन्स अशी ताची आयडिया आशिल्ली. फुडें कितें खबर आसा and तुका? Mercury 1 एक mission was there. Yeah. In that mission, Alan Shepard was the first American to go into the space. म्हणजे आमकां खबर ना, आमी युरी गागारिनूच म्हणटात न्ही, पण एलन शेपर्ड हो वी कॅन नॉट सेकंड मॅन पण द फर्स्ट अमेरिकन टू गो टू द मून हाका श्रेय मेळ्ळें. ओके, बिकॉज ऑफ द मर्क्युरी मिशन. Mercury 1.